उदका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवूर 16 वोड 9 ते 15. तर हांव तुमकां सांगतां, गिरेस्तकाय बुरशी, पूण तुमकां इश्ट इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. अशें ती अंतरून वेतोली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी कातरेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी कातरेची, आनी जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी कोटी ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी कोटी. म्हणटच जर ह्या संवसारांतले मेल्ले गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर कोरी असूल गिरेस्तकाय तुमच्या हातांत घालूंक कोण तुमकां पातयतलो? देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्यो न्हय त्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां? खंयच्याच चाकरान दोगां दोनयाची बराबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिंतून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बराबर गिरेस्तकायेची गुलामां जावन नजो. हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेक लोळबल्ले फारिसेव तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदतात ते तुमीच ते, पूण देव तुमचीं काळजां बरो वळखता. तर मनशां उंच मोलाचें म्हूण लेखतात तें देवा मुखार काणटलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.